माकाबेवांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी तांची एक पातकी कोंबरी उपजली आनी ही कोंबरी म्हणल्यार आंत्योक एपिफान. आंत्योक राजाचो पूत एकदां ताका रोमाक कैद करून व्हेलो. ग्रीक राजवटकेच्या 137व्या वर्सा तो गादयेर चडलो. ह्या समयार इस्रायलांत शास्त्र समूत सांडलोले थोडे जाण उपजले आनी जायत्यांक तांणी फुसलायलीं अशें म्हणून, चलया आमच्या शेजाराच्या ओनभावार्थ्या कडेन एक करार करुया, कित्याक तांची सोरशिल्लीं आमी कोडसरल्यांत तेतून तावन आमचेर खूब विघ्नां आयल्यांत. ही सूचना तांकां मानली आनी लोकां मदले हुर्बेन भरलोले कांय जाण राजाक मेळूंक गेले. ओनभावार्थ्यांच्यो चाली रिती पाळूंक राजान तांकां रजा दिली आनी ओनभावार्थ्यांचे चाली प्रमाणे तांणी जेरुसलेमांत एक खेळा रोंग बांदलो. सुनोटीचे दाग काडून उडयले आनी खुशेन वायटाचे चाकूर जावन ओनभावार्थ्यांचे सत्तेखाल रावूंक तांणी पवित्र करार सोडून दिलो. आपापल्यो रिती सोडून चुगली एक पोरजा जावची म्हूण राजान आख्ख्या आपल्या राज्यांत एक परगोटणी जाहीर केली. सगळ्या ओनभावार्थ्यांनी ही परगोटणी मानून घेतली. जायत्या इस्रायलिटांनी तांचो धर्म मानून घेतलो. कुड्ड्या देवांक योद्न भेटयले आनी सोनवार बोजटायलो. किसले म्हयन्याच्या 15व्या दिसा 145व्या वर्सा वेदीचेर निसंटनाचो कांटाळो उबारलो. जुडाच्या भोंवतणच्या शारांनी वेदी बांदल्यो. घराच्या दाराशीं आनी रस्त्यांचेर धूप भेटयलो. सोमुतीची पुस्तकां सांपडटात तितलेय ती पिंजताले आनी उज्यांत घालताले. कोणाय लागीं सोमुतीच्या पुस्तकाची प्रती आसली जाल्यार आनी तो सोमूत पाळटा म्हूण गमले जाल्यार राजाचे परगोटणे प्रमाणे ताका मरणाचें फर्मण पडटालें. तरी इस्रायलांत जायतीं जाणां थीर रावलीं आनी मेळें जेवण जेविना जावंक तीं घट रावलीं. असलें मेळें जेवण जेवून बोश्टांचे सुवातेर आनी पवित्र करार बोश्टांचे सुवातेर तीं मरूंक कबूल आसलीं आनी तांकां जिवेशी मारलीं. इस्रायलाचेर खोर क्रोध देंवलो. देवाचे उठणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. पातकी मनीस तुजी सोमूट सोडून दितात देखून म्हाका कांटाळो भोगता. पातकी मनीस म्हजे भोंवतणी फास मांडटात, तरी आसतना हांव तुजी सोमूट विसरना. जबाब, तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. मनशाचे जबरदस्तींतलो म्हाका सोडय आनी तुजे कायदे हांव पाळटलों. म्हाका दोग दितात ते नोश्ते लागीं सरतात, तुजे सोमूट तांणी सांडल्या. जबाब, तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. तुजे नेम मांडून घेनात देखून पातक्यांक सोडवून मेळना. सोमूट मोडटात तांकां पळेवून म्हाका कांटाळो येता. तुजे उतर ते पाळिनात. जबाब, तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. उद्गार, सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरिक्या लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचेर देगेर बिकेक बसून आसलो. खूब लोक
तेवशिलान वेता ताचो आवाज आयकून तें कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाजरेतकार जेजू ताणें वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आराडून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाचे पुता, म्हजी काकलूत कोर. आनी फुडें वेताली ताणें ओगो राव म्हूण ताका बोवाट केली. पूण उदीकूच आराडून तो म्हणत रावलो, दाविदाचे पुता, म्हजी काकलूत कोर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावन तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कोळे विचारलें, हांवें तुका कितें केलेलें? ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नदर येवशी कोर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नदर घे, तुज्या भावाटान तुका बरो केलो. आनी रोखडोच ताका नदर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगळे लोकांक देवाक दिनवासलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड तीर रावली, नियाळाक आदार. भोव सकाळीं काळोख आसलो, मिसाक वचूंक भायर सरलोलीं. अकस्मात एक मनीस मोटरसायकल घेवन म्हजे फुड्यान थांबलो आनी म्हज्या आंगार आयलो. हांव भिवूंक ना, कित्याक म्हजो भावाट देवाचेर आनी सायबिणीचेर थीर आसलो. उपरांत हांवूच नकलो कितें जालें तें. ताणें म्हाका पळोवन सॉरी म्हणून आपली मोटरसायकल चालू करून सोडसोडीत गेलो. आयच्या पयले वाचपांत अशेंच कितें घडटा. ओन बोवाटांच्या चाली प्रमाणें ताणें जेरुजल्यांत एक खालो रोंग बांदलो. सोनोतीच्या दाग काडून उडयले आनी कुशेन वायटांचे चाकोर जावन ओन बावाट्याची सोते खाल रावंक ताणें पवित्र करार सोडून दिलो. ताणें पुरगोटणी मांडून घेतली आनी कुड्ड्या देवाक योदन भेटयलें आनी सोनवार बुश्टायलो. पूण इस्रायलांत जायते जाणां देवाचेर थीर रावलीं. तांचो भावाट एकाच देवाचेर ताणें थीर केलो. आमचो भावाट देवाचेर थीर आसत जाल्यार देव आमकां वायटायतलो. आयचो जबाब तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वटाय. शुभ वर्तमानान एक कुड्ड्याचो भावाट जेजूचेर थीर आसलो, देखून तो जेजूक उलो करीत रावलो. जेजूच्या मिलाग्रींचेर तो थीर आसलो आनी म्हजें जिवीत कोणाचेर दवरलेलें आसा. वस्तूंचेर, मनशाचेर व देवाचेर हें आमी आमच्या वस्तूंनी चवकशी करूंक जाय. मागणें, आमचो भावाट तुजेर थीर करूंक आमचेशी तूं राव जेजू.